कोळसो मुरगांव सोपोन जो बाकीच्या फॅक्टरीनी ट्रान्सपोर्ट जाता तो कसो भायल्या गाडयांनी सद्या इलिगली गोंयांत ट्रान्सपोर्ट जाता गोंयकारांक डिप्रायव करून ते आमी तांकां सांगून दिलां की ताणें सांगलां आमकां प्रॉमीस केला की दुसरी जी व्हेकल बोट लागतली पयशाची ताजे पयलीं आपूण तांकां आपोवन दोनी पार्टी जे आसा आपूण तुमचो इशू कितें आसा आपल्याक समजता तुमी कितें म्हणटात तें आपूण सॉर्ट आवट करतलो पयशे कितले आमी एक 1500 ट्रक आनी हे जवळ जवळ 5 वर्सां ते अप्लाय करतात आनी 5 वर्सांनी तांकां तो रेट पसून दिला तो एकूच रेट आसा कांय फॅक्टरीनी तांचे थोडो डिमांड आशिल्लो की अमूक तांचो रेट वाडोवचो म्हणून ताका लागून ती चलताले सांगले कितें एक MPT टू गोवा कार्बन 260 रुपयाचे पर टन आसा 9 टन येता ते फक्त डिझलाकूच वेता म्हणजे आमकां फक्त 350 आमी रेट मागलेली आसा ती आमकां दिवची ना जाल्यार आमकां जर ती रेट मेळूं ना जाल्यार आमी सामके रस्त्यार भायर भुरगे सगळे आमी रस्त्यार आख्या रस्त्यार बसतले आमचे आनी ही कॉन्ट्रॅक्टरान आमचे आयकून घेवचे आनी जितले साश्टीचे आमदार आसा हे प्लस साश्टीचे आमदार म्हणटा साश्टीचे आमदार आमचे एक वटेन बरोबर रावचे आनी रस्त्यार येवचे हे आडोवपाक आमकां कोणाचें आडोवपाचें ना आमचे बरे भशेन तेंच्यांनी आमकां रेट दिवची आनी आमी तेजेर पोट भरता आनी गेले ती बोटीक आमची एकूय गाडी भरूं ना फक्त जी कर्नाटकाची गाडी भरून धाडलेली आसा साश्टीच्या आमदाराक सांगता आमच्या फाटल्यान गरिबा फाटल्यान उबे रावचे आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर दादागिरी करता जे वास्कोचे कोण आसा दोगां दादागिरी करता तांकां सारके जाग्यार हाडचे आनी आमकां तेंचे रेट दिवची जी रेट आमची फक्त एकूच आसा वास्को MPT टू गोवा कार्बन 360 रुपया जावंकूच जाय जाल्यार आमी फुडली बोट आडयतले आनी गाडी एकूय खाली करून दिवपा ना ही आमची मागणी आसा.